दिव्यांगांक सक्षम करपा खातीर सरकार सदांच वावुरतलें. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. दिव्यांगां खातीर मडगांवां आयोजीत केल्ल्या खासा सुवाळ्यांत मुख्यमंत्री उलयताले. फुडल्या आर्थीक वर्सांत दिव्यांगां खातीर खातें सुरू करतलो अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. दिव्यांगांक सक्षम करपा खातीर सरकार सदांच वावुरतलें. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. दिव्यांगां खातीर मडगांवां आयोजीत केल्ल्या खासा सुवाळ्यांत मुख्यमंत्री उलयताले. फुडल्या आर्थीक वर्सांत दिव्यांगां खातीर खातें सुरू करतलो अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. पेडामळ कुडचडे वाठारांत शुक्रारा फांतोडेर अनवळखी मनशान 5 गाडयो फोडल्यो. ही तोडफोड कोणे केली हें मात नेमकें कळूंक ना. ह्या घडणुकेचो तपास केपेंचे पुलीस करतात. पेडामळ कुडचडे वाठारांत शुक्रारा फांतोडेर अनवळखी मनशान 5 गाडयो फोडल्यो. ही तोडफोड कोणे केली हें मात नेमकें कळूंक ना. ह्या घडणुकेचो तपास केपेंचे पुलीस करतात. वास्को न्यू वाड्यार बिरेस्तारा तिनसांचेर भिरांक अपघात घडलो. 9 वर्साच्या चल्यान घरांतल्यान दुचाकीची चावी हाडून दुचाकी चालू केली. काचाबूल जावन ताणें गाडयेचो एक्सिलरेटर ओडलो आनी दुचाकी वांगडा भुरगो झाडांतल्यान वचून घराच्या पत्रावेल्यान रस्त्यार पडलो. ह्या अपघातांत ताका दुखापत जाली आनी फुडल्या उपचारा खातीर ताका गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत दाखल केला. पणजेच्या इमॅक्युलेट कन्सेप्शन चर्चीत आणि मडगावच्या होली स्पिरिट चर्चीत इमॅक्युलेट कन्सेप्शन फेस्त व्हडा उमेदीन मनयलें. फादराच्या मुखेलपणाखाला फेस्ताची मुखेल प्रार्थना जाली. तशेंच फेस्ता निमतान इगर्जेच्या आव्हानांत सायबिणीचें पुरसांव काडलें. कॅथलीक भाव ही दोनूय फेस्तां मोठ्या उमेदीन मनयतात. सगळ्या धर्माचे लोक ह्या फेस्तांत वांटेकार जातात. दिवचलच्या शांतादुर्गा हायर सेकंडरीत शिकपी 2 विद्यार्थ्यांनी चक्क बॅटरीचेर चलपी इलेक्ट्रीक कार तयार केल्या. विज्ञान फाट्याच्या 12वी यत्तेत शिकपी मोहम्मद शान शेख आणि मोहम्मद सेहाब बेग ह्या 2 विद्यार्थ्यांनी फिजिक्स विशयाच्या प्रकल्पाखाला ही किमया केल्या. गॅरेजींतल्यान स्क्रॅप पार्ट्स एकठांय करून आणि सुमार 2 म्हयने यत्न करून ही कार तयार केल्या. बॅटरी एकदा चार्ज केली की ही कार 100 किलोमीटर मायलेज दिता.
लिव्ह इन रिलेशनशीप हे घातक दुयेंस ही पद्दत मुळापासून उमटान उडोवपाक जाय. ते खातीर सरकारान कायदो करचो. मोगान लग्न जावपाचें आसल्यार व्हंकल आनी न्हवऱ्याच्या आवय बापायची संमती बंधनकारक करपाक जाय. भारतांत घटस्फोट खूब वाडल्यात. ताच्या फाटल्यान मोगान लग्न जावप हें सगळ्यांत व्हडलें कारण आसा अशें हरियाणाचे भाजपा खासदार धर्मबीर सिंह लोकसभेत उलयले. शुक्रारा कोळसो व्हरपी ट्रकाक नुया बायपास रस्त्याचेर अपघात जालो. ड्रायव्हराचो दोळो लागिल्ल्यान ट्रकावेलें नियंत्रण सुटलें आनी ट्रक उमटलो. ह्या अपघातांत ड्रायव्हराक किरकोळ दुखापत जाल्या. ट्रकांत आशिल्लो पुराय कोळसो रस्त्याचेर पातळ्ळो, जाका लागून गाडयो चलयतल्यांक अडचण निर्माण जावन रस्त्याचेर येरादारीची कोळणी जाली. भारत देश तंत्रज्ञानाच्या मुळार बरीच प्रगती करीत आसा. तेन्ना फुडारांत एआयच्या विकासांतूय सक्रिय योगदान दिवपाक समर्थ आशिल्ल्याचें विधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केलें. एआय सारके माचयेचो उपेग भारतीय नागरिकांक सशक्त करपा खातीर जावचो. हातूंत भाशेच्या मुळार, शिक्षणाच्या मुळार आसूं वा वैयक्तीक मुळार, तशेंच भलायकी सेवेत आनी शेतकी म्हायती मेळपाकूय हाचो लाव जावंक शकता अशें प्रधानमंत्र्यांचें म्हणणें. दोन 2047 मेरेन भारतात 4500 वंदे भारत ट्रेनी चलतल्यो असो विश्वास केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधियान उक्तायलो. तशेंच 3 वर्सां भितर बुलेट ट्रेनीचो पयलो विभागूय सुरू जातलो. ट्रेनींतल्यान कार्बन उत्सर्जन उणें जावचे खातीर सरकाराचे यत्न चालू आसात. 2014 वर्सा सावन रेल्वेच्या अर्थसंकल्पात सगळ्या मुळाव्या सुविधांचेर खाशेले लक्ष दितात अशी माहिती मंत्री सिंधियान दिली. जुलै म्हयन्यासावन भायल्या देशांतल्यान येवपी म्हालाचेर बंदी घाल्ली आसतना भारतान बिरेस्तारा साकून 5 आफ्रिकन राष्ट्रांक बिगर बासमती धव्या तांदळाची निर्यात करपाक परवानगी दिल्या. परराष्ट्र वेपार महासंचालनालयान जारी केल्ले अधिसुचोवणेत भारतीय तांदूळ निर्यातक महासंघाक नेपाळाक फक्त 20 मेट्रीक टन बिगर बासमती तांदूळ निर्यात करपाची सूट दिल्ली आसा.
काणकोणचे उदरगती खातीर मुख्यमंत्री ह्या नात्यान आपूण सदांच तत्पर आसतलो अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी काणकोणकारांक दिलें। लोकोत्सव आसूं वा श्रमधाम उपक्रम सभापती रमेश तवडकरान बरें काम केलां अशें म्हणून मुख्यमंत्र्यान सभापतींच्या वावराची तोखणाय केली। काणकोणचे उदरगती खातीर मुख्यमंत्री ह्या नात्यान आपूण सदांच तत्पर आसतलो अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी काणकोणकारांक दिलें। लोकोत्सव आसूं वा श्रमधाम उपक्रम सभापती रमेश तवडकरान बरें काम केलां अशें म्हणून मुख्यमंत्र्यान सभापतींच्या वावराची तोखणाय केली। गोंयांत कोळशाची येरादारी करपी अदानी कंपनीन सरकाराक ग्रीन सेस कर फारीक करूंक ना आनी सरकारान ताचे कडल्यान तो फारीकूय करून घेतिल्लो ना। हाचो अर्थ कितें असो प्रश्न करीत काँग्रेसीचो अध्यक्ष अमित पाटकारान सरकाराक ओडीर काडला। सर्वसामान्य मनशान जर खंयचो कर भरूंक ना जाल्यार तुमी ताचेर कारवाय करतात, मागीर अदानीचेर कारवाय कित्याक ना असोय प्रश्न तांणी ह्या वेळार सरकाराक केला। येरादारी कराचे 550 कोटी रुपया सरकारान वसूल केल्ले ना असोय आरोप पाटकारान ह्या वेळार केला। अकरा डिसेंबराक सकाळी 9:30 वरांचेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी आदिवासी विद्यार्थी संमेलनाचे उक्तावण जातले अशी माहिती उटा संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप हांणी दिली। ह्या संमेलनात 1000 वयर आदिवासी विद्यार्थी वांटो घेतले जाल्यार उटा आनी ओनू कायदो आनी सायबर सेफ्टी ह्या विशयाचेर विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन जातले अशी माहिती वेळीप हांणी ह्या वेळार दिली। देशवासियांनी वोकल फॉर लोकल आणि लोकल फॉर ग्लोबल या उपक्रमाचेर लक्ष केंद्रीत करपाची गरज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उत्तराखंडच्या देहरादूनात आयोजित जाल्ल्या ग्लोबल इन्व्हेस्टर्स समिटा वेळार उक्तायली। भारत देशान फाटल्या कांय वर्सांत बरीच उदरगत केल्ली आसा। सरकाराच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांक लागून फक्त 5 वर्सां भितर सुमार 13 कोटी लोक गरिबींतल्यान भायर सरल्यात, जाचो पुरेपूर फायदो देशाच्या अर्थवेवस्थेक जाला, जाका लागून आता वोकल फॉर लोकल आणि लोकल फॉर ग्लोबल सारखे उपक्रमाक चालना मेळटली अशें प्रधानमंत्री उलयले। नवे संसद भवन खऱ्यांनीच खूप सुंदर अशा उतरांनी नामनेची लेखिका आणि अभ्यासक सुधा मूर्ती हिणे पहिल्याच खेपेक संसद भवनाक भेट दिले उपरांत तोखणाय केली। आपल्या खूप तेंपासावन संसद भवन पळोवपाची इत्सा आशिल्ली जी निमणे पुराय जाली अशी म्हणीत सुधा मूर्तीन खोस उक्तायली।
दाबोळे माटवीच्या बायो पेट्रोलाच्या घटकांनी दूषित करपी ऑयल कंपनीचेर सरकार खर कारवाय करतले अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. सध्या ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तशेंच गोंय दक्षिण जिल्लोधिकारी आनी उद्देग मंत्रालय करता. बायत पेट्रोलाचे घटक मिक्स कशे जाले ताचें कारण लक्षात आयलां अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी ह्या वेळार दिली. कुंकळ्ळे वाठारांतल्या एका शाळेच्या बालरथ बसीक बिरेस्तारा सकाळीं भयंकर अपघात जालो. बशींत 34 विद्यार्थी आसले, 14 जखमी जाल्यात, तातूंतले 2 गंभीर जखमी. बिरेस्तारा सकाळीं सुमार 8 वरांचेर बाळ्ळी भलायकी केंद्रा लागसार भिरांकूळ अपघात जालो. कुंकळ्ळे वाठारांतल्या 34 विद्यार्थ्यांक शाळेंत व्हरतना एका वॉल्ताचेर बालरथाच्या चालकाचो गाडयेवेलो ताबो सुटलो आनी बस रस्त्यार कुशी घुमटली. थंय धांवन आयिल्ल्या लोकांनी विद्यार्थ्यांक भायर काडले. बालरथ बसीचे ऑडिट करपाची मागणी केल्ली. बालरथाचे स्टेरिंग लॉक जाल्ल्यान बाळ्ळे हो अपघात जालो. देखून सरकारान आतां तरी शिक्षणीक सुविधा कडेन लक्ष दिवचें. शाळेच्यो बसी, शाळा इमारतीचे देखरेखीचेर बेगोबेग लक्ष दिवचें. बाळ्ळी भलायकी केंद्रांत दोतोर आनी सुविधांची उदरगत करपाची गरज आसा अशें युरी आलेमांव हांणी म्हणलें. दक्षिण गोंयांतल्यान लोकसभा वेंचणुके खातीर उमेदवारी भरपाक हांव इत्सूक आसां अशें विधान काँग्रेस फुडारी कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हांणी केलां. दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दीन उमेदवारी अर्ज भरना आनी काँग्रेस पक्षाक नवो फेस हाडपाचो आसा जाल्यार पक्षाचो निर्णय म्हाका मान्य आसा अशें विर्यातो म्हणटा. राष्ट्रीय खेळा सर्त गोंयांत जाता थंयच आसा, मात फोंडे स्विमींग कॉम्प्लेक्साच्या स्विमींग पूलाचें उदक 5वेचार जावन भेळ जाल्ल्याचें चित्र मुखार आयलां. खेळा सर्ती उपरांत हो स्विमींग पूल बंद दवरला अशें कळटा. आग्वाद किल्ले कुशीकची महादेवाची घुमटी धापून दवरप्यांचेर कायदेशीर कारवाय करतलो अशी शिटकावणी पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली. घुमटी धापून दवरपाच्या विशयावेल्यान बरोच बोवाळ जाल्लो. ही घुमटी धापून दवरप्यांचेर खर कारवाय करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्ली. हे फाटभुंयेर सुभाष उलयतालो.
खरीप भात पिकाचो हंगाम सोंपिल्ल्यान आता शेतकऱ्यांनी वांयगण शेताच्या कामाक हात घाला. दिवचल तालुक्यातल्या मये, सुर्ला, पिळगांव आणि हेर कांय ठराविक गावांनी वांयगण शेतां करतात. मये, सुर्ला सयत हेर कांय वाठारांतल्या शेतकारांनी सध्या मशागतीची कामां हातांत घेतल्यात. शेत जमीन नितळ आनी नांगरपाच्या कामाक सध्या शेतकऱ्यांनी हात घाला. जीएसटी परिशदेचो वांगडी माविन गुदिनो पदान बडटी मेळ्ळ्या. जीएसटी परिशदेन फेरबदल करपा खातीर परिशदेंतल्या मंत्र्यांच्या गटात फेररचना केल्या. ह्या फेररचनेत मंत्री माविन गुदिनो बडटी दिवन तांचे पद गटांतल्या दुसऱ्या सुवातेर आयला. समन्वयक सुरेश कुमार खन्ना उपरांत दुसरें नांव वांगडी म्हणून माविन गुदिनोचें आयला. भारत देशाक संवसारांतली तिसरी व्हडली अर्थवेवस्था करपाचें लक्ष आशिल्ल्याचें केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयलाचें म्हणणें. भारत आत्मनिर्भर जावपाक लागला, देखून देशाक उत्पादन, आधुनीक तंत्रज्ञान आनी नवनिर्मिती क्षेत्रांत उंचेल्या पावंड्यार पावोवपाचो यत्न आसा, अशेंय केंद्रीय मंत्री गोयलाचें म्हणणें. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियन हॉस्पिटल आनी शिक्षणीक संस्थां खातीर UPI वेव्हाराची मर्यादा 1 लाखा वयल्यान 5 लाखां मेरेन वाडयल्या. वेगवेगळ्या विभागां खातीरच्या UPI मर्यादेचो वेळचे वेळार नियाळ घेवप जाता. देखून आतां हॉस्पिटल आनी शिक्षणीक संस्थां खातीर ही मर्यादा 5 लाखां मेरेन वाडोवची असो प्रस्ताव मांडला, जाका लागून लोकांकूय हाचो लाव जातलो. हातूंत लाभार्थ्यांक क्रेडीट कार्डाचो पेमेंट, विमो आनी म्युच्युअल फंडाचो उपेग करूंक मेळटा.